सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बोंब्यांक बेठयलेल्या खाना विशयांत सवाल. आनी आतां बोंब्यांक बेठयलेल्या खाना विशयांत तुमी सांगतात ते प्रमाणे आमकां सकटांक ही जानवाय आसा म्हूण आमी जाणाव. पूण जानवाय आमकां हंकारी करता, मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जायजय जाल्लें फावो परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. तर बोंब्यांक बेठयलेल्यो वस्तू कोणेय खावयेत? बोंबे म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्हय आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, तरी आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे थावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. पूण समजोनी सकटांकी आसना. थोडे बोंब्या पुजा करचे सवयेंत काल पोरयान इतले रोंबोन आसलेले की ते आतां खातात तें खाण निजायकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्लें म्हूण ते लेखतात आनी तांचे अस्कत अंतस्करण मेळयतात. खाना वरवीं आमी देवाक मानवाल्ले जायना, कित्याक खायनातलेले वरवीं आमकां कांय लुकसाण ना आनी खेल्ले वरवीं कांय आदाय ना. तरी पूण तुका आसा तें खावचे स्वतंत्र भावार्थांत अस्कत आसलेल्या हेरांक पातकाक कारण जायनाशें तुवें सत्राय घेसय. कोण एकलो तुका एक जाणारी मनशाक बोंब्यांक समर्पून दिल्ल्या देवाळांत जेवणाक बसलोलो पळयता म्हूण चिंत्या. ताचे अंतस्करण अस्कत आसा जाल्यार तुका पळोवन बोंब्यांक बेठयलेलें खाण खावंक ताकाय धैर्य मेळटलें न्हय? अशें तुजे जानवाये वरवीं तुजो अस्कत भाव नास जातलो. क्रिस्त ताचे पासोती मरण पावला न्हय? हे परी तुज्या भावां विरोध तूं पाताक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडटना क्रिस्ता विरोधूच तूं पाताक करताय. देखून खाण म्हज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदींच मांस खावचो ना, कित्याक म्हजो भाव पातकांत पडचो म्हाका नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.